186 पंचायतीच्या वेंचणूक निकालाच्या फाटभुंयेर राज्यभरात मतमेजणी सुरू जाला। बऱ्याच पंचायतींनी नवे आनी शिक्षीत उमेदवार वेंचून आयल्यात। कांय वाठारांत प्रस्थापीत उमेदवारांक धक्को दीत नव्या आमदारांनी जैत जोडल्या। उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या बऱ्याच पंचायतींचो निकाल लागला, पूण अजूनय कांय पंचायतीचो निकाल लागपाचो आसा। पंचायत वेंचणुकेंत 78% मतदान जाल्ले। ईव्हीएम मशिनांचो वापर करिनासतना ही वेंचणूक जुन्याच पद्दतीन बॅलेट पेपराचो वापर करून जाल्ल्या कारणान मतमेजणीक कळाव जावपाची शक्यताय आसा। ते खातीर गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी एकाच वेळार मतमेजणी जातली। ह्या वेंचणुकेंत आपापल्या मतदारसंघांतल्यो पंचायती राखपा खातीर सगळ्याच राजकीय फुडाऱ्यांनी नेटान यत्न केल्ले। तातूंतल्या कोणाक यश येता आनी कोणाल्या पदरांत अपयश येता हें थोड्याच वेळान कळटलें। समीर यार